इश्यू बिलकुल ना। आम्ही डेव्हलपमेंटाचे केन्ना अगेन्स्ट ना आणि केन्ना आजचे ना। डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, रस्ते वाडपाक जाय, कित्याक गाडयेंचे आयज प्रमाण खूब वाडलो आसा, हेय आमी पॉयंटाक सहमत आसा। पूण डेव्हलपमेंट असो लोकांचे कितें तरी अन्याय लादून विकास करप हें बरोबर न्हू। जर विकास केन्ना म्हणटा, जर लोकांक सगळ्यांक एकी कडेन घेवन आनी लोकांचे हित जपून जर विकास करता जाल्यार ताका विकास म्हणटा। आनी त्या विकासाक म्हाजो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो आनी हांव तुमच्या वांगडा ह्या सगळ्या तुमच्या ह्या जितके विक्टीम जाले आनी कोण जावपाचे आसा थंय सगळ्या प्रकरणांत हांव तुमच्या वांगडा फुडें उबो आसतलो आनी म्हाजो तुमकां पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो। आनी तेन्ना आमकां सीएमान कितें सांगलेलें की जी तुमची आमी तांकां सांगलेलें पळय भाई, हांगा मुळगांवसून जो हो रोड आसा आतां तो केला तितको बस जालो। समज जर तुमकां करपाचोच जर आसा जाल्यार आनी एक 2-2 मिटर आमी एग्री जाता, पूण खंय तुमी आनीक जे आमचे लोकांची घरां तांकां सांगलें कितकी घरां वयता, दुकानां वयता, आनी फाल्यां रोड जर 30 मिटर जालो जाल्यार म्हाका दिसता घरांसून जेन्ना तो मनीस घरांसून जेन्ना भायर सरतलो, रस्त्याचेर जेन्ना तो पांव दवरतलो तेन्ना तो डायरेक्ट रस्त्याचेर पावतलो। पूण जेन्ना हे सगळे इतके तांकां आमी समजून सांगून सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका दिसता तेन्ना कितें सांगलें की श्रीपाद भाऊकूय तेंच्यांनी सांगलें की 16 मिटर तेंच्यांनी रोड आमकां प्लान मार्क बी करून दिलो, सीएमाची तेचेर सायन आसा, आमचे कडेन प्लान आसा। हे कितें करपाक सोदता पळय, बारीक विचार करा। हेंच्यांनी नोटिसीस अशें कित्याक काडला, सो दॅट गांवच्या मदीं झगडी जावं न्ही, भावा मदीं झगडी जावं न्ही, आनी ते झगड्या मदीं ह्या आपले सगळे साध्य करून घेतले लोकांक मुर्खान काडून गांवचो जागो 4 लेनाक व्हरतले। आतां येन्ना तर पयशांक लागून झगडी चालू जाल्लेली आहा। फक्त नोटीस येयला, ती नोटीस बरोबर वाचा, तितून सांगलेलें आहा की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डेपॉझीट जातले म्हणून, तुमकां पयशे हातीन मेळचे ना ते। तो जर ऑलरेडी जर प्रपोज आसा न्ही जाल्यार हो आनी ह्या रोडाचें वायंडींग कित्याक एक ग्रामपंचायत म्हणटा ते ग्रामपंचायतीचें म्हणणें बरोबर आसा, कळ्ळें न्ही। ह्या खातीर हो प्रोसेस स्टॉप जावचो, कळ्ळें न्ही। ह्या खातीर पुरेपूर प्रयत्न हांव आमदार म्हणून ह्या भागांतलो लोकप्रतिनिधी हांव प्रयत्न करतलो। कारण सरपंच आसतलो आनी 3-4 लोक आसतले, तांकां घेवन हांव फुडें वचपाची फुडें वयतलो आनी मॅक्झिमम ह्या ग्रामस्थांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करतलो। म्हणणें आसलें की पयलीं जागा कमी आसली एक्विशनची, ती बांदणी केल्ली आमी, पण आतां जी जमीन तेजेन दाखयल्या लँड ती जवळ जवळ चौबलीन आसा, की ज्या हितून कंपाऊंड म्हण, घराचो फुडलो भाग म्हण तो पण वचूं शकता, काही दुकानां वचूं शकता, काही देवळांचो भाग थोड्यांची अर्दी घरां वयता, असो प्रॉब्लेम जालो। ह्या खातीर लोकांचें म्हणणें आसा की आमकां एक्विशन नाका म्हणून। तर 1.5-2 मिटर जर आसले तर लोकांचें म्हणणें कांय नासलें।